नमस्कार येवकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। कोरोनाचो पर्यटनाचेर थेट इम्पॅक्ट। टुरिस्ट व्हिसा, OCI व्हिसा फ्री सुविधा सस्पेंड। WHO जाहीर केली महामारी। भारतात पाऊणशे। स्टॉक मार्केटात परत भूकंप। मुख्यमंत्री दिल्ली म्हादय मायनिंगाचो इश्यू घेवन प्रधानमंत्री मोदी हेर कांय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी। शुक्रारा GSTची बसका। पर्यावरण मंत्रालयाची मोपाक सुधारीत EC। केप्यां स्कुलाचे चलयेचे अपहरण, शारीरिक लैंगिक अत्याचार खुनाचो यत्न, जखमी अवस्थेत मेळ्ळे रानात। आरोपी मेल्विनाक 24 वरांत अटक। स्कूटर जप्त, फुडली चौकशी। CAA NRC आड हिंसक आंदोलन। शाहीनबाग आंदोलनाक फंडिंगाचो आरोप। PFIचे अध्यक्ष आणि सेक्रेटरीक स्पेशल सेलान केली अटक। दिल्ली दंगलीची चौकशी। आणि कोरोनाचो खेळाकूय फटको। गर्दी टाळूंक IPLात प्रश्नचिन्ह। 14 मार्चाक ISLाची फातोड्डेची फायनलूय लोक नासतना खेळयतले। प्लेयरांक हेणशेकाकूय बंदी। कोरोनाचो पर्यटनाचेर थेट इम्पॅक्ट। केंद्रान टुरिस्ट व्हिसा 15 एप्रिल मेरेन सस्पेंड। OCI कार्ड होल्डराचे व्हिसा फ्री ट्रॅव्हलूय सस्पेंड। WHOन कोरोना महामारी जाहीर केली। स्टॉक मार्केटात भूकंप। सेन्सेक्स 3,500 कोसळ्ळो। 100 वयर देशांनी कोरोना दुयेंती 1.25 लाख। भारतात पाऊणशे। गोंयात 3 दुबावीत। फातोड्ड्या ISL फायनल लोक नासतना। We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction that COVID-19 can be characterized as a pandemic. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. संसारभरात सुमार 110 देशांनी कोरोना पातळला। 1,26,000 वयर दुयेंती। 4,117 सोपले। 68,305 दुयेंसांतल्यान बरे जाले। भारतात दुयेंतींचो आकडो 75। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आणि तज्ञांच्या सल्ल्या उपरांत केंद्रान व्हिसा सस्पेंड करपाचो निर्णय घेतला। Several advisories were issued, including those on restricting travel to control the import of COVID-19 from other affected countries, self-quarantine measures, and suspension of visas. TTAG म्हणटा सध्या गोंयात कोरोना ना। व्हिसा सस्पेन्शनान टुरिझमाक फटको बसलो तरी फुडले संकट पळयल्यार केंद्राचो निर्णय खंय सारको। Goa is corona free till date. So Goa is open for tourism. When the central government has taken certain decisions, it is going to affect tourism in Goa, but then we have to look at the broader perspective. कोरोनाचो फटको खेळामळाकूय। तातूंत ISLाची 14 तारखेर जावपा आशिल्ली फातोड्डेची फायनल स्टेडियमात लोक नासतना खेळयतले। आयोजक फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटान तशें कळीत केला। तिकेटीचे पैसे रिफंड करपाचो निर्णय घेतला। दुसरे वटेन GFAनूय एडवायझरी काढली। गेम सुरू जावपा पयलीं प्लेयरांनी हँडशेकूय करप ना। IPLाचेर प्रश्नचिन्ह। कोरोनाचे दुबावीत म्हूण मेळटा ते चडशे फॉरेनांत भोंवन आयिल्ले। ब्रेस्तारा GMCत आनीक एक दुबावीत एडमीट केलो। तो स्पेन आणि दुबय भोंवून गोंयांत आयिल्लो। बाकीच्या दोगांचो कन्फर्मेशन रिपोर्ट येवपाचो आहा। सध्या GMCतले तिगूय दुबावीत। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अर्थमंत्र्याच्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली पावलो। शुक्रारा GST कावन्सिलाची बसका करून शेनवारा येवपाचो। 2 दिसात तो म्हादय मायनिंग फंडिंगाचो इश्यू घेवन प्रधानमंत्री मोदी आणि हेर कांय मंत्र्यांकूय मेळ्ळो। मजगतीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मोपा विमानतळाक सुधारीत EC दिली। एडेनम दिला म्हणून मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 2 दिसाच्या दिल्ली भेटेर गेला। ब्रेस्तारा CMन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भेट घेतली। ताणें म्हादय, मायनिंग, मोपा आणि हेर प्रकल्पांचेर चर्चा केली। ZP वेंचणुकेचोय प्रधानमंत्र्याक रिपोर्ट दिला। गोंया खातीर सहकार्य चालू उरतलें म्हूण मोदीन उतर दिला अशें प्रमोद सावंत सांगता। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान मोपा विमानतळाक सुधारीत पर्यावरण दाखलो दिला। सुधारीत EC दिल्या म्हूण MOEF मंत्री प्रकाश जावडेकरान स्वता ट्वीट केले। मोपा विमानतळाक केंद्राची EC ऑक्टोबर 2015 मेळिल्ली।
आता दिल्या ती NGT आणि सुप्रीम कोर्टाचे सुधारित अटी प्रमाण सुधारित EC. काय NGOन NGTत वचून EC चॅलेंज करून काम बंद उडयल्ले. NGT निकाल दितना EC खातीर काय अतिरिक्त अटी घाल्ल्यो. उपरांत केस सुप्रीम कोर्टात पावली. थंय अतिरिक्त अटी घाल्ल्यो. सगळ्यो अटी मतींत धरून केंद्रान आता सुधारित EC दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. केप्यां स्कुलाच्या चलयेचें अपहरण, शारिरीक आनी लैंगीक अत्याचार खुनाचो यत्न जखमी अवस्थेत केप्यां रानांत मेळ्ळें. पुलिसांनी आरोपी मेल्विन फर्नांडिसाक 24 वरांत उखल्लो. स्कूटर जप्त केल्या. चलयेचेर जबरदस्ती आनी लैंगीक अत्याचारूय जाला म्हणून मेडिकल रिपोर्टा उपरांत पुलिसांनी FIRांत अपहरण, खुनाचो यत्न, लैंगीक अत्याचाराच्या गुन्यांवाचे आरोप लायले. आपल्या 13 वर्सांच्या चलयेक कोणे तरी किडनॅप केला. ते शाळेंतल्यान घरा पावंक ना म्हूण 11 तारखेर मायणा कुडतरी पुलिसांक सांजे 6 वरांचेर कागाळ आयली. मायणा पुलिसांनी चौकशी सुरू केली. चलयेचे फ्रेंड्स, शेजारी सगळ्यांच्यो हालचाली हेर गजालींची चौकशी सुरू जाली. निमाणे तपासाची चक्रांत चलयेच्या घरांत वळखीचो आशिल्लो मेल्विन फर्नांडीस म्हणटात ताचे मेरेन पावली. मजगतीं आमावले दोंगरार एक चली जखमी अवस्थेत पडला म्हूण पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी. ते चली हें अपहरण जाल्लें हें निश्चित जालें. 11 तारखेर राती उसरां घरांतल्यान ना जाल्ल्या मेल्विन फर्नांडिसाक पुलिसांनी उखल्लो. ताणें गुन्यांवाची कबुली दिली. अपहरण, खून करपाचो यत्न, बलात्कार आनी चिल्ड्रन्स अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला आरोप लागल्यात. सध्या 10 दिसांची पुलीस कस्टडी पडल्या. 3 teams were formed, one under the leadership of PI Sagar Koskar of Maina Kuttari Police Station, one under the leadership of PI Sachin Narvekar of Madgaon Town Police Station, and one under the leadership of PI Ravi Desai of Kurchore Police Station. Various contacts and informants were mobilized to get as much information as possible. गजालीन खवदळ पडलो. सामाजीक वावुरप्यांक परिस्थितीचो हुस्को, राजकीय विरोधकांची कायदो सुवेवस्थेवेल्यान सरकाराचेर खरड पडटी. वेले आपयले पूण वेले आनी थंय ताचेर अत्याचार जालो. अत्याचार लैंगीक तसोच शारिरीक दोनूय वाटेन ताचेर अत्याचार जाला आनी ताचो हाल केला. म्हाका दिसता की आज समाजान दोळे उगडून पळोवपा जाय की ही लव स्टोरी म्हणटात पळय क्रिएट करतात, लव स्टोरी करून किंवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करून ताचेर कितें तरी खंय तरी बंधन येवपा जाय, स्टॉप जावपा जाय. 18 वर्सां जाले शिवाय कोणेय चेड्यान कोणेय चेडवाच्या फाटल्यान पडपा जायना आनी ताका असले त्रासान उडोवपा जायना. ही क्रायम. तकलेक मार लागला, तोंडाक मार लागला, शरिराक पांयां कडेनूय मार आसा. ताका मारला आनी मारपाचें कारण म्हाका समजच ना. म्हणजे एसॉल्टूय जाला आनी त्या भायर मारलाय बी. ती सामकी दुखाची गोश्ट. अशें चल्लें जाल्यार आमचे गोंयाची भुरगीं, आमची बायलां कशें सेफ उरतलीं. जस्टीस तर खंयच उरूना. ज्युडिशरी ऑल्सो हॅज फेल्ड. फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स, वेर आर द कोर्ट्स? वेर आर देयर फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ZP उमेदवारांच्या प्रचाराक नेट खोल्ले. बीजेपीचो सिद्धेश नायक, अपक्ष वैशाली सातोर्डेकार, रेश मागुश बीजेपीचो रुपेश नायक, कळंगुटे दत्तप्रसाद दाबोळकार जाल्यार पेन्ना द फ्रांक अपक्ष कविता नायकान प्रचाराक नेट धरला. दक्षिणेत कुर्तरे काँग्रेसाची मिशेल रिबेलो जाल्यार नावेली सांता रिटा कोएलिनूय प्रचार नेट लायला. ZPचो शिगमो. I'm sitting on the Congress ticket, and I'm sitting mainly because I was asked to sit in place of my husband because my husband's work has been half pending. And what he couldn't complete, that works have to be completed. So I'm just in support so that the things get done and the work doesn't remain. Please vote for Congress. आम्ही पावटी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट म्हणून आम्ही बाय मिशेल रिबेलो एका दवरपा कारण इतलेंच. तेन्ना आमगे ZP आवटगोईंग ZP मरेन नासलेलो. ताका एक शॉर्ट टर्म मेळ्ळो आनी शॉर्ट टर्मा भितर तेणें इतली काम केलें
म्हाका दिसता दुसरे झेडपीचे 5 वर्स मेळ्ळे तेंच्यान पासून केलें नासतलें. पुलिसाचें काम चालू जे मनशां जे कोणाक चलोवंक जायना बारीक लोकांक व्हीलचेअर दिली, देवळांनी जावं कपेलांनी जावं चेअर्स दिली, ड्रेन्स आनी क्रॉस तेजी हेत ना. आनी एक रस्तो जालो 40 वर्सां केन्ना जावं ना, कोणें करूं ना. तो 40 वर्सां रस्तो तेन्ना हे टायमार करून दिलो. सो आमी तें कितलें सांगलें तो बाबा ह्यो टर्म आमी तुका दितले, बट बॅड लक सीट रिजर्व जालें. सो आमी सगळे कुडतोरी म्हाका जाणा आनी सांग जाय सगळे पंचायत मेंबर्स प्लस वेल विशर हेवी पॉलिटिशियन जे एक्स सरपंच जालो तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें तुगे बायले बसोवपाक. इज अ फर्स्ट टायम कॅन्डिडेट आनी तो जिखोन येयत जाल्यार आमकां खात्री आहा तो जायतो डेव्हलपमेंट करतलो. आमगेली नावेली जिल्ला कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच कंप्रायजीस ऑफ नावेली, तेलावली, द्रामापूर सिल्ली आनी सारजोरा. आमी जायत गांवांत बयले, सारजोरा बयले आनी हिंगाय जायत कडेन बयले. सगलो लोक म्हणटाय आमी सदांच काँग्रेसा वोट घायला रायट फ्रॉम द बिगिनींग आनी दिस टायम ऑल्सो वील वोट फॉर काँग्रेस म्हूण. म्हाका वोट कोण जिखोवन हाडचें म्हूण आनी म्हाका उमेद त्या काम करपाक. आनी हांव 3rd टायम पंच हांव जिखोवन येता आनी मुगे बायलेकूय हाडल्या जिखोवन फर्स्ट टायम तेली. आनी प्लस पॉयंट म्हणचे म्हाका काम करपाक उमेद सारकी आनी म्हाका काँग्रेस दिल हांव चड उपकारी आनी लोकांक मागता म्हाका वोट मान जिखोवन हाडचें म्हूण. खोर्ली झेडपी मतदारसंघात निवडणुकीचो प्रचार खूब बरो चालू आसा. खूब बरो असो प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळटा. आनी आज आमी धुळापी ह्या गांवांत आसा. ह्या पंचायत वाठारांत खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी थोडीं कामां जीं उरल्या आनी जीं कामां लोक आमकां सांगतात ती कामां पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचे कडल्यान हेजे फुडें जातलो. ह्या वाठारांतल्यो पंच सदस्य सुमन धुळपकर तशेंच ह्या पंचायतीचे सरपंच शिवा नाईक तशेंच अन्य कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते आमचे बरोबर हांगा आसात. आनी तांचे बरोबर प्रत्येक घराघरांत वचून लोकां कडेन कमळाक मत मारपाची विनंती करून आज आमी हो प्रचार हांगा सुरू केल्लो आसा. हे विजयाची आशा आमकां भरपूर आसा आनी आमी भरपूर मतांनी निवडून येतले. खोर्ले पंचायतीक जी कामां लोकांची आसा ती आमी करीत आसा. काँग्रेस आनी BJPचे ऑलरेडी गठबंधन एक्सपोज जाल्लें आसा. द सेटिंग्स बिटवीन द टू हॅज बीन एक्सपोज. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन देम. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आवर पीपल हियर. वी विल नॉट बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय द थॉट्स ऑफ आवर ऑपोजिशन. ऑपोजिशन जाय ते करतात, हाजे पयलीं केल्लें आसा आनी आतांय करतले हें साजीक आसा. दे हॅव नो एजेंडा. आस्क देम वॉट इज देयर एजेंडा. आस्क देम वॉट द पंचायत विच वेंट विथ देम फॉर द लास्ट 6 months हॅज डन फॉर सुकूर. सादे प्रश्न विचारात आनी उतरां घेयात. लोकांनी ह्या विचारपाक तांकां प्रश्न सुरू केल्ले आसा. आनी आज जे लोक तुमी आमचे बरोबर पळयता ह्या वाठारांतले लोक हे पोटतिडकीन भायर सरल्या टू गिव अ व्हेरी क्लियर मेसेज. आमी लोकांची शाणपणां घेवचे ना. आमी आमचो उमेदवार थारायल्लो आसा आनी ताच्याच बरोबर आमी रावतली म्हणून. वैशाली सरपंच सुकूर पंचायती आसतना जे केल्लें आसा ते लोक विसरूना आनी जें डेव्हलपमेंट आमी सगळ्यांनी बरोबर रावन केलां ते लोकांक दिश्टी पडटा. सो खंयचो तरी आमदार येतलो, हांगाचें डेव्हलपमेंट म्हणटलो, परत वतलो. त्या खातीर म्हाका दिसता परवरचे लोक तांच्या पोटान आनी उजो चाळवल्लो आसा की कोण तरी येवन हांगा सांगून वता जाका हांगाचें कांयच खबर ना. आनी सगळ्या घरांच्यान एक एक मनीस भायर सरलेलो आहा. कित्याक तेंच्यांनी पंचायतीचें काम पयल्लें आहा, MLAचें काम पयल्लें आहा आनी तेंच्या तेक्यान आमी लोकांची जायतीं कामां केल्लीं आहा. लोक भायर सरलेलो आहा आनी म्हाका कांयच दुबाव दिसना की आमचो दत्तप्रसाद दाबोलकर ह्या वॉर्डार न्हू आख्ख्या कोमोटीन लीड घेतलो आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो 2,500-3 हजार वोटांनी येतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आहा. कित्याक लोकांचो सपोर्ट आमकां खूब मेळ्ळो आहा आनी लोकांक पळोवन म्हाका खूब उर्बा जाता. कॉन्फिडंट आसा की आमी का बरो सपोर्ट आहा ह्या वाड्यार आनी लोक आमच्या वांगडा तेंको दिवपाक. कोण केन्ना इलेक्शनाक भायर सरना ते म्हणून आयज भायर सरलेले आसा आनी हाका एक पॉझिटीव एक एनर्जी येयल्ली आहा आनी बरी हाय स्पिरिटान आमी हो वाडो कवर करतले आयज. हो आमचो एक 17वा दीस आयचो प्रचाराचो आनी आयच्या लास्ट फायनल लेग आमचो कलंगूट गांवांत. आमी फाल्यांच्यान आमी कानोळे स्टार्ट करतले. वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द 70% एरिया आमी कवर केल्ली आसा मतदारसंघाची आनी फाल्यां आमचो कानोळेच्यान प्रचार स्टार्ट. कलंगूट मतदारसंघाचे जितले तरूण म्हणना तुमी बाकीचे तुमचे सिनियर सिटीजन
आणि सगळे मिडल एज जितले लोक भायर सरले तांकां हांव एक आभार आमी लोकांची कामां केली पंचायतीनसून पूण तेंच्यांनी आमचो साथ सोडलो ना ते आयज सगळे वाड्यांनी आमी भोंवली पूण सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो आमच्या दत्ता दाबोलकराक जिखून हाडपाक तुका उदीक ना दिल्लीतल्या दंगलीची चौकशी करपी पुलिसांच्या स्पेशल सेलान PFIOचो अध्यक्ष परवेज आनी सेक्रेटरी इलियासाक अटक केल्या. दंगलीचे कारस्थान रचले. शाहीनबाग रस्तो आडावन चलिल्ल्या आंदोलनाक तांचे फंडिंग म्हूण पुलिसांक दुबाव. CAA आड आंदोलनात UPत हालींच PFI वेल्यांक धरिल्ले. बंदी घाल्ले सीमेचे वावुरपी खंय PFIच्या नांवान वावुरतात. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. उदय मडकयकार दुसरे फावट पणजेचो महापौर. उपमहापौर वसंत आक्षिकार दोगूय बिनविरोध जिखले म्हणून वेंचणूक अधिकारी महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान जाहीर केले. पणजे आदर्श शार करतले. लोकांक महापालिकेत फावटी पडच्यो न्ही म्हणून खंय वेवस्था चालीक लायतले. म्हजो कलीग विभा आक्षिकार एज अ डेप्युटी मेयर आमी दोगी जाण अंडर द लिडर ऑफ बाबूश आमचो लिडर MLA तेजे जे विजन आसा पणजे चकाचक करपाची ह्या तेज्या सपना खातीर आमी दोगी जाण विथ आमचे सगळे कावन्सिलर सगळे आमचे कॉर्पोरेटर्स सगळे आमचे ऑफिसर्स सदांच आमी वावुरतले आनी पणजे लोकांक एक आदर्श सिटी म्हणून गोंयची आमी दिवपाचें ट्राय करतले. आमचें ऑफिस हें पिपल्स फ्रेंडली ऑफिस आसतलें. हेका आमी ट्राय करतले. लोकांक त्रास जायना अशें लोकांक परत परत हांगा पावटी मारूंक जायना बारीक बारीक कामांक हे त्रास जावंक जायना खातीर आमी एक सिस्टम हे करतले. टायम बाउंड तांकां सर्वीस दिवपाक आमी ट्राय करतले. मुक्त गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराची आज 120वी जयंती. मिरामार पोन्ने सचिवालया कडेन आनी परवरे विधान भवना भायर मंत्री आमदारांनी भाऊच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. गोंयभर वेगवेगळ्या सुवातींनी भाऊच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. मुख्यमंत्रीच्या पदाबद्दल सबंद गोंयांत परिवर्तन जालें. योगदान दिलें गेलें शिक्षण क्षेत्रांत इतर क्षेत्रांत आनी तो ह्या मातयेंत जो मनीस आसा ताका योग्य न्याय मेळपा खातीर काही योजना तयार केल्यो आनी तांकां गोंयचे भाग्य विधाते अशें म्हणटात. तांचें योगदान गोंयच्या सगळ्या क्षेत्रांत अत्यंत म्हत्वाचें. आजची ह्या जयंती आनी तेणी जें कितें तेन्ना करून दवरलें जावं ते शिक्षणाच्या मळाचेर जावं ते फॉरेस्ट जावं कुमेरी जावं की सगळे बाबतींत तेंची दूरदृश्टी आसली की सर्वांगीण विकास कसो जावचो. तेंच्यांनी केल्लें कार्य तेंच्यांनी केल्लो समाजाक लागून जें कितें केल्लें आसा तें अजुनूय लोकांच्या मनान आसा. बांदोडकर एक स्टुडंट जावन गेलो आनी आमचो पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो जावन गेलो आनी पयलो मुख्यमंत्रीचे विचार जे आशिल्ले जे गोंयांक खरी गरज आशिल्ली खरी गरज कित्याक आमी शिक्षणा पासून वंचीत आशिल्ले. हे सगळे शिक्षणाचे आयज जो प्रसार जाल्लो आसा सगळे तरेची शाळा इस्कुलां कॉलेजी सगळे तरेची कॉलेजी इंजिनियरींग कॉलेज आनी कसली कॉलेज सगळे तरेचे आमच्या गोंयांत सगळें जालें म्हणून पावंडो तेणें घेतलो. पयले आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी जाणीन शैक्षणीक क्षेत्रांत त्याच बरोबर गोंयच्या उदरगतीच्या मळाचेर भरीव अशें योगदान दिल्लें आसा. अंडरग्राउंड सिवरेज पावर केबल्स गॅस लायन घालपी कॉन्ट्रॅक्टरांनी उदकाच्यो पायपलायनी फोडप चालूच. हे फावट पणजे सांतिनेज अंडरग्राउंड गॅस पायपलायन घालतना कॉन्ट्रॅक्टरान उदकाची मेन पायपलायन फोडून उडयली. सांतिनेज PWDच्या ऑफिसा भायरूच रस्त्यार उदकाची न्हंय. सांजे लायन चालू करतनाच हजारांनी लिटर उदक प्रेशराचेर व्हावंक सुरू.
पायप जर फुटले लोकांक इफेक्ट जातलो आनी लोकांक समज कितें गैरसोय जाता जाल्यार आमी उदकाची टँकर इमिडिएटली आमी प्रोवायड करतले. मगोन सांत आंद्रे मतदारसंघाचे मंडळ परत जाग्यार घाले. आदले मंडळ अध्यक्ष जगदीश भोबे बरोबर दुसरे पार्टीत गेल्ले. आता सदाशिव दोंडाच्या अध्यक्षतेखाला नवे मंडळ केला. झेडपीक मगोक 17 मतदारसंघांनी बरो प्रतिसाद मेळटा म्हणून मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. तरणाट्यांक मगो कडेन ओडपाचें काम करतलो म्हणून सदाशिव धोंड उलयलो. सांत आंद्रे मतदारसंघ समितीन फाटले समितीन सगळ्यांनी राजीनामो दिल्लो आणि गेल्ले आणि आज आम्ही परत ती सांत आंद्रेची समिती स्थापन केली. सदाशिव धोंडाच्या लिडरशिपी अंडर ही समिती आम्ही परत एकदा स्थापन केली 30 जणांची. ह्या मतदारसंघात काम करून आमकां खुबश्यो पॉझिटिव्ह सिग्नल्स थंय मेळटात. जरी आमी जिल्हा पंचायती थंय उमेदवार दवरूं ना तो आमी काँग्रेसीक सोडला. सांत आंद्रे मतदारसंघ मोगो पक्षाचें अस्तित्व परत एकदा निर्माण फुडें जातलें. तरुण यूथ जे आयज मोगो पक्षान येवपाक सोदता तांकां आव्हान करूंक सोदता की आमच्या सारके तुमी येया मोगो पक्षान आनी एक तरुण वर्ग सगळो एकठांय जावन हो मोगो पक्ष फुडें व्हरपाचें आमी कार्य करुया. इतलेंच सांगन दिसता की जे कोण गेले आसत मोगो पक्षाक सोडून तांच्यांनी अशें चिंतपाचें ना की मोगो पक्ष आमचो काबार जातलो. एक गेलो जाल्यार दुसरो तयार जातलो. त्या पद्दतीन सांत आंद्रेन हांव तयार जाल्लो आसा. हे न्यूज बुलेटिन सोंपच्या पयलीं पळोवया दिवचले बड्ड्या शिगम्याचे होमखंड. वाडेश्वराचे धोंड 5 दीस कडक उपासा उपरांत ह्या होमखंडांतल्यान धांवतात. इंगळ्यांतल्यान धांवतल्या धोंडाक पळोवंक लोकांची गर्दी. बड्डेचे होमखंड. बुलेटिनींतल्यान सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.